मनीस हो एक प्रगत प्राणी, पूण केन्ना केन्ना तो जनावरांवरी वागता। सैमाची सुंदरताय पळोवपाक रावता थंयच कोयर उडयता। हय, वास्को वर्णापुरी सावन ते सडो मेरेनच्या फामाद ही विचित्रपणां पळोवपाक मेळटा। पुलार रावतात आनी दर्यादेगेचे देखावे पळयता कोयराच्यो पोटल्यो उडयतात। पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट। क्लीन गोवा, ग्रीन गोवा आमी मेसेज सगळे कडेन वाचतात आनी आयकतातूच, पण कितक्या पर्यंत ती अंमलबजावणी जाता ही कोणाक खबर। आता फाटल्यान तुम्ही पळोवंक शकता आमी हे गांधीनगर जे वास्कोच्या वर्णापुरी टू जर सडा हितून न्यू सीलिंग रोड जो जाला, एकदम बरोतलो बरो रोड जाला, ब्रिज जाला, पण आनी तितून बीच व्यू बरोच दिसता। पण सद्या हांगासून जे लोक येतात वयतात तांकां एक दुसरोच व्यू पळोवपाक मेळटा। हांगा जी गार्बेज रस्त्या सायडीक दवरलेली आसा ही गार्बेज पळोवपाक मेळटा। लोक हांगा जे रावतात सायडीक गांधीनगर हे लोक खंय तरी गार्बेज आपली उडयता। हालींच आमी प्लास्टीक फ्री गो इंडिया इंटरनॅशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट केलो, पण हांगा पळोवपाक मेळटा ती प्लास्टीक आनी ही गार्बेज हांगासले रावतात तेच लोक उडयतात। हांगा एअरपोर्ट आसा आनी हांगा जाय ते ट्युरिस्ट ह्या ब्रिजाचेर येतात ते पळोवपा खातीर कशा तरेन हो दर्याचो व्यू दिसता तो पळोवपाक, पूण पळोवपाक हांगा तांकां ती मेळटा ती गार्बेज। हांगा डेवलपमेंट जाला, हांगा ह्या रस्त्या ह्या हायवेचेर फूल हांगा पेवर्स घालपाचें काम चालू आसा आनी हे पेवर्स ते सांगतात की जायते फावटी हेंच्यानी गार्बेज काडली आनी आतां पेवर्स घालपाकूच जाय जाल्यार ते डिले जाता बिकॉज ऑफ दीस गार्बेज। परत हांगा गार्बेज उडयता। सो अशा तरेन ही जर गार्बेज हांगा उडोवपाक लागले आनी अशा तरेन हे डेवलपमेंटाचेर हे जायत जाल्यार कशा तरेन आमी जेन्ना म्हणटा गार्बेज फ्री हे कशा तरेन जातले। प्रत्येक लोकान प्रत्येक मनशान ही जबाबदारी घेवपाची गरज आसा आनी तशीच म्युनिसिपालिटीन हेचेर दखल घेवपाची गरज आसा। Our government has done such a nice, beautiful bridge over the Baina beach. Okay, every day, like almost every day, I pass from that side. The worst thing and the bad, saddest thing which I see there is like people are just going on dumping garbage there. Now, today also I saw just couple of days back, I don't know who municipality people who had cleared garbage from there, but again next day it's the same story. People are just coming and dumping things, all the garbage where they are supposed to put a footpath. Okay, and they are because of those things, these people are not able to put the pavers. And tomorrow, even after putting the pavers, I think the same thing will repeat. People will come and dump their garbage over the pavers. So it's no point, beautifying and doing all so much. They are putting so much of effort for us. Okay, people who are passing from there, and and they are wasting our own public money. So I request all these people who stay near Gandhinagar and all, please don't dump. मातसो कचरो उडोव नाका थिंगा। गांधीनगरूच न्ही, पूण एक वास्को म्हाका दिसता एक 7-8 स्पॉट आसा जे अजून कचरो पडटा। मांगरान धरा तुमी, वर्णापुरी धरा तुमी, अशें एक अरावंड 10 स्पॉट आसा जे खूब कचरो जाता। सो ते कचरो कित्याक जाता हाचे आन्सर आमकां खबर आसा की खंय तरी आमचें कलेक्शन सारकें जायना म्हूण कोण तरी लोक हाडून उडयता आसतले। थोडे लोक सकाळीं आमचें कलेक्शन जालें की सांजचे कोणा कडेन उरले ते हाडून उडयता आसतले। सो पयलीं म्हणटा ते पब्लीक हेज टू बी सपोर्टीव। सेकंडली म्युनिसिपालिटीन प्रोएक्टीव स्टँड घेवपाक जाय। म्युनिसिपालिटीचे प्रत्येक कॉन्सिलरान आपल्या वॉर्डान, म्हणजे हांवूच एक कॉन्सिलर आसतना हांव तुमकां मजेत सांगता, हेथंय तुमी पयलीं जाल्यार हेथंय आमी बेंच घालून दवरले आनी हांगाय बी बेंच घालून दवरले। हांगा दोनूय कडेन भरपूर इतलो कचरो जातालो। मटन मार्केटा कडेन थंय वेपारी कडेन थंय इतलो जातालो की डेली ते आमचे म्युनिसिपालिटीचे वर्कर थकताले। पूण आमी कितें केलें की हांव आमचो म्युनिसिपल सॅनिटरी इन्स्पेक्टर, एक गार्बेज कलेक्टर, आमचो सुपरवायझर, अशी एक टीम करून 2 पोलिसांक घेवन आमी प्रत्येक बिल्डिंगेनी थंय भोंवले। बाबा तुमचो कितें प्रॉब्लेम, बाबा तुमी कित्याक थंय रस्त्यार रांदून उडयता। सो थोड्यांचें हें आशिल्लें की आमकां गार्बेज कलेक्टर येना आशिल्लो म्हणून, थोड्यांचें हें आशिल्लें की आमी सकाळीं दवरलें की सांजचें कितें करपाचें, अशे थोडे इश्यू आशिल्ले। ते जेन्ना आमी थंयचे थंय सॉर्ट आवट केले, ह्या 4 स्पॉटार तुमी मुद्दम आतां एक रावंड मारून पळय, एक ना थंय बरें झाडां आमी लायल्या आनी बेंचीस आसा। अशें सपोज प्रत्येक कॉन्सिलरान आपल्या वॉर्डान करत। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकार आनी संगीता ओली।